नमस्कार इष्टांनो. अंडर द इनिशिएटिव्ह ऑफ वोकल वोटर्स आम्ही एक प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूट केल्लो आहा, प्रायोरिटी गोवा गोंय प्रथम. तुमकां सांगलेलेच आहा. तेज्या अंडर आमी 5 इनफॅक्ट 6 डिमांड्स रेज केल्लेले आहा. आउट ऑफ वीच फर्स्ट डिमांड कितें तो फाटल्या व्हिडिओन तुमकां आमी एलोबरेट करून एक्सप्लेन केल्लो आहा, समजयल्लो आसा. आयज घेवया आमी सेकंड डिमांड. इनफॅक्ट जो सेकंड डिमांड आहा तो स्प्लिट केला 2 पॉयंट्सांनी, सब पॉयंट्सांनी. दॅट इज द रिजन ते 5 पॉयंट डिमांड आहा ते आमी 6 म्हणटा. ह्यो सेकंड जो डिमांड आहा तो आसा स्ट्रिक्ट नो टू डिफेक्टर्स. आता हितून जी फर्स्ट कॅटेगरी आहा ती म्हटल्यार डिमांड 2.1 डिफेक्शन ऑफ मॅन्डेट्स. आता हेजो अर्थ कितें आनी रिजन कितें ते इश्टाना आमी समजून घेवया. रॅशनल म्हटल्यार कारण. रिपीटेड डिफेक्शन्स हॅव ग्रेवली इरोडेड पब्लीक ट्रस्ट. MLAs elected on one party's mandate have defected to BJP, exploiting legal loopholes still under scrutiny before the Honorable Supreme Court. म्हटल्यार फाटल्या फावटी जे सरसकट होलसेलान पार्टी चेंज करून BJPन गेल्लेले तेंचो मॅटर अजून सुप्रीम कोर्टान आसा. ते लिगल लूप होल कितें तरी एक्सप्लॉयट करता. एक्चुअली लूप होल बीन कांय ना, पेंडींग आहा सुप्रीम कोर्टान डिसिजन येवपाक जाय. सो ह्या कॅटेगरींतले लोक फुडें कितें बरयलां तें वाचया इश्टान. बिटवीन 2017 to 2022, 2 MGP MLAs and later 10 Indian National Congress MLAs defected to BJP. Between 2022 to 2026, 8 more Indian National Congress MLAs defected to BJP. हेंची आमी एक लिस्टूय केला जे एनेक्शर 1 म्हणून ते डिमांडा वांगडा अटॅच जाल्लेली आहा. ते तुमकां दाखयता. पयलीं हे कंप्लीट करया. Such betrayals not only insult the people's mandate but also destabilize the very foundations of democracy, tarnishing Goa's reputation before the world. Regardless of the eventual legal outcome, it is imperative that we, as a conscious and upright society, collectively condemn these actions. म्हटल्यार कोर्टाचो निर्णय कितेंय जावं, तेंच्यांनी विश्वासघात केला मतदारांचो, आमचो. सो एज अ समाज, एज अ सोसायटी एंड एज वोकल वोटर्स आमी स्टँड घेवप गरजेचो आनी हे कंडेम करप गरजेचें. फुडें वाचया. Politicians guilty of such defections must be permanently blacklisted, ensuring they serve as a cautionary example and creating a strong deterrent against future acts of betrayal. हेंका असल्या पॉलिटिशियनान पॉलिटिक्सांतल्यान ब्लॅकलिस्ट करप ह्या कारणाक लागून गरजेचें आसा, कित्याक तर फुडाराक जर अशें कोण करपाचे विचार सुद्दां करता जाल्यार भंय पडपाक जाय. आता हितूंतल्यातल्यान डिमांड कितें आहा तो पळोवया इश्टान. डिमांड. ऑपोजिशन पार्टी must enforce a strict zero tolerance policy towards defectors, MLAs, including their spouses and children, son or daughter, म्हटल्यार बायले भुरग्या सकट, who defected in 2017, that is 2019 and 2022 to join BJP must be permanently blacklisted from Goa's political arena. Their political career should end as a natural consequence of betrayal. विश्वासघात केलो म्हणून ह्यांचे पॉलिटिकल कॅरियर सोंपपाक जाय आनी आमी ते सोंपोवपाक जाय. हो डिमांड. आता कोण कोण ते लिस्ट आहा पळय एनेक्शर 1 ते इश्टानो पळोवन घेवया. सो पळोवन घेवचे. सगळ्यान पयलो आसा मनोहर बाबू आजगांवकर आनी दीपक पावसकर, कॉन्स्टिट्युन्सी पेडणे आनी सावड्डेम रिस्पेक्टिवली. दोगांयनी MGPच्यान BJPन उडकी मारलेली मार्च 2019. 2/3 मेजॉरिटी म्हणून ते घेवन गेले आनी परत लोकांकडे तोंड दाखोवंक येवंक ना. 2022 जेन्ना लोकांकडे तोंड दाखोवंक येयले, लोकांनी आपलं डिसिजन घेतलं आनी घरा धांवडले. तशेंच चंद्रकांत कवळेकर, बाबू कवळेकर केप्यां, काँग्रेसींतल्यान BJPन गेल्लो जुलय 2019. बाबूश मोन्सेरात, पणजे, काँग्रेस टू BJP अगेन जुलय 2019. जेनिफर मोन्सेरात स्वर्गीय, आता ती आमच्या मदीं ना, तालेगांव, काँग्रेस टू BJP जुलय 2019. फ्रांसिस्को सिल्वेरा, सांत आंद्रे,
काँग्रेस टू BJP 2019 जुलै 2019. फिलिप नेरी रॉड्रिगीज वेळी काँग्रेस टू BJP अगेन जुलै 2019. विल्फ्रेड डिसा नुएम काँग्रेस टू BJP जुलै 2019. नीलकंठ हळणकर थिविम काँग्रेस टू BJP. प्लासोफियो डायस कुंकळी काँग्रेस टू BJP जुलै 2019. आंतोनियो फेर्नांडीस सांताक्रूज काँग्रेस टू BJP जुलै 2019. इजिडोर फेर्नांडीस काणकोण काँग्रेस टू BJP जुलै 2019. मागीर 2022चे लिस्ट पळोवया इश्टानो. दिगंबर कामत मारगांव काँग्रेस टू BJP सप्टेंबर 2022. मायकल लोबो कलंगूट काँग्रेस टू BJP सप्टेंबर 2022. डिलायला लोबो शिवोलीम काँग्रेस टू BJP सप्टेंबर 2022. केदार नायक सालिगांव काँग्रेस टू BJP सप्टेंबर 2022. राजेश फळदेसाय कुंभारजुवा काँग्रेस टू BJP सप्टेंबर 2022. संकल्प आमोणकर मोर्मुगांव काँग्रेस टू BJP सप्टेंबर 2022. रुडॉल्फ फेर्नांडीस सांताक्रूज काँग्रेस टू BJP सप्टेंबर 2022. एलेक्शियो सिक्वेरा नुएम काँग्रेस टू BJP सप्टेंबर 2022. अशी ही 20 जाणांची लिस्ट आहा. भितरली एक मनीस आतां ह्या जगान ना म्हणटकूच 19 उरले. डिमांड इतलोच आहा की ह्या लोकांनी BJP आपली पार्टी म्हणून गेले, निर्णय घेतले आनी BJPन गेले. आता तांकां थंयसर अन्नाधुंदी करून लढाई मारून आनी BJPची तिकेट घेवन ऑपोजिशन पार्ट्यांनी तांकां कित्याक तिकेट दिवपाक जाय? तुमचो विश्वासघात करून गेल्लो न्हू ते. फर्स्ट हँड तुमचो, मागीर आमचो मतदारांचो. सो तुमी तांकां परत संदी दिवची न्हू असो डिमांड हो. आनी आमी अपेक्षा करता ऑपोजिशन पार्ट्यांनी हो डिमांड मानचो आनी तांकां ह्या जे फुटोवन गेल्लेले तांकां परत संदी दिवची न्हू. आनी हे गरजेचें कित्याक आहा जाणा इश्टानो? हे सगळे न्हू अशे नसते धंदे करून, नाका आसलेले धंदे करून पोचोन वयता अशी मॅसेज वचोंक जायना. मागीर डेटरन्स मेळना, भंय उरना. हेज्या फुडें जर अशें कोण करीत जाल्यार विचारपी लोक आसा, फक्त विचारपीच न्हू, एक्शन घेवपी लोक आहा, डिमांड करपी लोक आहा आनी ऑपोजिशन पार्ट्यांनी लोकांचे ह्यो जो डिमांड आहा ताजो रिस्पेक्ट करपाक जाय अशी अपेक्षा. सो इश्टांनो, आमी सगळे जाण मेळोन हो डिमांड करया. डिमांड 1 कितें आसलो तो फाटल्या व्हिडियोन आमी तुमकां सांगलो. हो डिमांड 2. लेट्स डिमांड दीस. मातशी तरी पॉलिटिकल सिनारियो गोंयची इम्प्रुवायज जावन गोंयचें नांव हेंच्यांनी खूब घाण केल्लेलें आहा इश्टान. सो लेट्स वर्क ऑन दीस. विचार करा इश्टान. देव बरें.